Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. त्या दिसांनी देवाचें उतर शिंपडतालें आनी वाडतालें. आपलें काम संपयतच बार्नाबास आनी सावलू जेरुसलेमाक थावन परतले आनी तांणी आपणा बराबर मार्कू म्हणलोल्या जुआवांक हाडलो. अंतियोकेचे पवित्र सभेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलोलो शिमाव, सिरेनाचो लुसियुस, हेरोद उपराजाच्या भुरग्यापणाचो इश्ट मानायेन आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हळें, हांवें तांकां आपयल्यांत ते खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन काडात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाठयतच ते दोगूय सेल्युसियेक गेले आनी थंय थावन तारवार बसून सिप्रूस जुंव्याची वाट तांणी धरली. सालामिसाक पावतच ते देंवले आनी थंय तांणी जुदेवांच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर परगोटलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणदार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळतलें. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटू, संतोषाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याया पोरमाणें जोडती करताय. निती पोरमाणें करताय परजांची मुनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो.
जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून व्हडल्यान म्हळें, मुजेर विस्वास ठेवता तो मुजेरूच न्हय, बोगोर म्हाका पाठयला ताचेर विस्वास ठेवता. आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता. हांव संवसारांत उजवाड कसो आयला, देखून मुजेर विस्वास दवरता तो काळोखांत उरचो ना. कोणूय म्हजीं उतरां आयकल्यांत आसतना ती पाळिना जाल्यार हांव ताचेर खास्तीचें फर्मोण मारिना. कित्याक संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक आयलां. म्हाका लेखिना आनी म्हजीं उतरां मानून घेना ताची मुनसुबी करतलो कोण एकलो आसा. जें उतर हांव उलोयतां तेंच निमाण्या दिसा ताची मुनसुबी करतलें, कित्याक म्हजेच वस्तुंगी हांव उलोवंक ना. बोगोर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका पाठयलां त्या बापान म्हाका फर्मायलां. आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणो. देखून हांव उलोयतां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलोयतां. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवाचें उतर शिंपडतालें आनी वाडतालें. धर्मदूतांचो इतिहास 12:24. नियाळाक आधार. भाग्यवंत कातारिना भाग्यवंतपणी आपलें जिवीत जियेली. देवाच्या उतराच्या बळान आनी स्फूर्तेन तिणें दुर्बळ, पिडेवंत आनी बोंदकोणींत आसलोल्यांची तिणें सेवा केली. ती जावन आसा नर्सींची आस्कारीण. आपल्या जिवितांतल्यान तिणें जायतें बरेंपण शिंपडायलें. सावलू आनी बार्नाबास आंतियोकेक मागणें करतना पवित्र आत्म्या वरवीं तांकां विंचून काडले आनी पाठयले. जुदेवांच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर तांणी परगोटलें आनी तांकां आदार करूंक जुवांवांकूय भागाक घेतलो. शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या बापाची वळख आमकां दिता. आपल्याचेर भावार्थ दवरतात तीं देवाचेर भावार्थ ठेवतात. आपल्याक पळयतात तीं देवाक पळयतात, कित्याक तो जावन आसा बापाचो पोरजोळ. देवाचें उतर आमच्या कोरण्या वरवीं गरजेवंतांक पावोवंक, देवाचे मोहिमेक आमचे गूण वापरूंक, आमचो भावार्थ खालतेपणान आनी मानान परगोटूंक गरज आसा. देवाच्या उतराची मुळावी परगोटणी आमच्या घराब्यांत सुरू जाता आनी ल्हान क्रिस्ती समुदायांत जेन्ना आमी एकवटतात तेन्ना देवाचें उतर शिंपडावंक आनी वाडोवंक आमकां एक भाग. मोगाच्या बापा, देवाचें उतर वाचून, नियाळून, समजून आनी त्या प्रमाणे जियोवन आमच्या जिवितांतल्यान आमी जेजूक परगोटूंक आमकां फावो कर. तुज्या जाणवायेन आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान आमकां भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.